पणजे किंग मोमोच्या आगमनान कार्नावालाचो उगडलो पड्डो वेगवेगळे चित्ररथ वेशभूषा केल्ले कलाकार कार्नावालांत वांटेकार किंग मोमोची गोंयांत राजवट सुरू मायनिंग बंदीचो वेंचणुकेचेर परिणाम जावचो ना मायनिंग बेल्टांतलो आमदार निलेश काब्रालाचो विश्वास फ्रंट म्हणटा कायदो मंत्री म्हूण उपाय काडचो नाजाल्यार लोक दितले जाप फातोड्डा पुलिसांनी धरले 4 चोरांक 40 लाख कॅशाची बॅग घेवन काडिल्ल्यो फुज्ज्यो धरल्यात ते 4य कर्नाटकाचे म्हापशा पोटवेंचणुकेक बीजेपीत संघर्षाची चिन्हां 2 दावेदार आयले फुडे आदल्या आमदाराचो पूत नगरसेवक जोशुआ आदलो नगराध्यक्ष सुधीर कानोळकाराचो दावो गोवा कॉर्पोरेट लीग सुरू 8 पंगड वांटेकार 10 तारखेक जातली फायनल गोवा पंगडाक MS लोटलीकाराचो तेंको भारताच्या खेळा मळार कोणेच दिवंक ना तितलो हे सरकार दिता भर रोखडोच मेळटलो ऑलिंपिक्साक दुसरो गोल्ड मेडलिस्ट म्हणटा अभिनव बिंद्रा गोंयांत आयच्यान कार्नावाल सुरू गोंयची राजधानी पणजेंत पयली मिरवणूक किंग मोमोच्या चित्ररथान सुरवात जाली चित्ररथ पळोवंक लोकांची गर्दी वेगवेगळे सामाजीक विशयांचेर चित्ररथ मिरवणुकेंत वांटेकार जाल्ले फाल्यां मडगांवां आनी फोंड्यां मिरवणुको जातल्यो Well, let's make some noise, ladies and gentlemen, as we've got King Momo. खणबंदीचेर आतां राजकी जुगलबंदी एके वटेन गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट सरकारा आड बंद पुकारून वातावरण तापयत आसा दुसरे वटेन मायनिंग बेल्टांतलो आमदार मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा खणबंदी आसूनय लोकसभेचे 2 सीट आमीच जिखतले लोकांक समजयतले म्हण काब्राल सांगता फ्रंटाची ताका कडकडीत जाप फ्रंट म्हणटा लोकांची दिशाभूल करच्या परस कायदो मंत्री म्हण उपाय काडचो नाजाल्यार लोकूच जाप दितले गोंयांत खणबंदीचेर एकेवटेन मायनिंग फ्रंट वातावरण तापयता मात हे परिस्थितीतूय बीजेपी लोकसभेची 2 सिटां जिखतली म्हूण मंत्री निलेश काब्रालाक विस्वास शिरोडा मांद्रे म्हापशेचे पोटवेंचणुकय जिखतले म्हूण निलेशाचो दावो खणबंदीक उपाय मेळना म्हूण कांय दिसां पयलीं प्रायव्हेट बील विधानसभेत हाडपी निलेश काब्रालान मांडवीच्या 3ऱ्या पुला वेल्यान सरकाराक तोमणो मारिल्लो आतां निलेश सांगता आमी लोकांक समजयतले I don't think so. Now people of Goa have realized that we require BJP. And amongst all issues also we have discussed a lot, and now we will be sitting together in doing strategies to get
both are MPs and all the 3 seats of BJP in the state of Goa. Goa mining front वा आनी कसलेच opposition आम्ही दोन्ही सीट जिंकता म्हणतात त्यांच्या it is up to them to try. It is our way to convince and we are sure that both our seats will be elected, including the 3, if दोन म्हणते declare जाऊन मग third we anticipate. All 3 MLA elections and 2 MP elections. The party karyakartas will work to see that the seats are come back to BJP because all are BJP seats. निलेश काब्रालाक लोकूच कितें तें दाखयतले म्हूण फ्रंटाचो अध्यक्ष पुती गांवकार उलयलो. मायनिंगाक लागून गोंयांत कांय इफेक्ट जावचो ना. हांव खरें म्हणचें जाल्यार सरप्रायज जालो, कारण निलेश काब्राल बाब आमचे बरोबर पयलीं पासून आसा आनी ताका खबर आसा की ह्या मायनिंगाची एरियाची कितें दुर्दशा आसा ती. ही खरेंच तांकां त्या लोकांचें काम करपाचें आसा, म्हणजे लोकांचे जॉब वांटोवपाचें आसा, लोकांक त्रासांत पडले ते भायर काडपाचें आसा, जेंच्या आदाराचेर हे निवडून येयल्ले आसा. काय हांकां मतांचें राजकारण करपाचें आसा हें लोकच ठरयतले. आनी ताणें जें म्हटलां की आपणाक बाबा स्टेटमेंट आमकां कांय इफेक्ट जावचें ना हें लोकच तांकां दाखोवन दितलें. हांवें कांय सांगपाची गरज ना. ऑलरेडी जेन्ना बंद जाल्लें त्या वेळार 100% बंद दवरून लोकांनी आपल्या मनांत कितें राग आसा हें वॉलंटरी बंद दवरून ह्या मनांत लोकांक कितलो राग आसा हें ऑलरेडी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा आनी दाखोवन दिल्लें आसा. निलेशान कायदो मंत्री म्हूण केंद्रान सांगिल्ल्या प्रमाण शक्य आसात ते मार्गाचेर लक्ष घालचो, दिशाभूल करची सोडून उपाय काडचो म्हूण पुतीचें आवाहन. सेंट्रलान सांगलां की स्टेट गव्हर्मेंटच कितें तरी सोल्युशन काडटलो म्हणून. तेणी आजुनूय कितें तरी बीइंग ए लॉ मिनिस्टर ताणें जे प्रपोजल आसा ते इवन न्यू ग्रँड सुद्दां लीज आसा तें सुद्दां ताका दिवपाक मेळटा. हें ते जजमेंटातच आसा, ते करूं शकता. निलेश बाबान त्या लोकांचे त्रास जे पडल्या तांकां हें करपा खातीर अशीं भाशणां न करता ते मायनी कश्यो बेगीन सुरू करतले. स्टेट गव्हर्मेंटाचेर जेन्ना सेंट्रलान सांगलां स्टेट गव्हर्मेंटान करपाचें तेजेर लक्ष दिवन इलेक्शन जावच्या पयलीं मायनी सुरू करच्यो इतकोच म्हाका ताका आव्हान करपाचें आसा. निलेशाचें वक्तव्य म्हळ्यार अहंकार. मायनिंग डिपेंडंटाची खंय थट्टा चल्ल्या. त्यांची परिस्थिती 2017 कितें जाली जेन्ना त्यांच्या मुख्यमंत्र्या हरयलो लोकांनी. तांकां 21 वयल्यान 13चेर हाडले. तांकां इतलो फास्ट विसर पडलो आनी परत हे दोनी लोकसभेची सीट जिखतले आनी लोकां मायनिंगाचो इफेक्ट कांय जावचो ना ही तेंचे अट्टर हे एरोगन्स आनी मायनिंग डिपेंडंट आनी बाकीचे जे लोक आसा तेंची थट्टा ह्या BJPच्या लिडरांनी चलयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. दिल्ली गोवा सदनाच्या हाऊसकीपिंग कॉन्ट्रॅक्टाच्या टेंडरान कितें तरी गुड्डुलसांव आसा म्हण काँग्रेसीन सरकाराचो बरोच फोग काडला. मुख्यमंत्र्याचो प्रधान सचिव कृष्णमुर्तीन गुड्डुलसांव केला म्हण तांकां दुबाव. तो टेंडर स्क्रॅप करचो म्हण तांची मागणी. ईडीएम केशीन सरकाराच्या AG ऑफिसांतलेच आदोगाद ईडीएम वाल्यांची बाजू मांडटा म्हणूनय काँग्रेसीन शेनवारा पत्रकार परिशद घेतली. आता वो रेजिडेंट कमिशनर कोण मॅन्युअल टेंडर काडटा तोच मनीस प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्रीचो आणि तो सांगतलो की दॅट फायल हॅज बीन पास्ड बाय CM अँड एज एडमिटेड की ऑन बिहाफ ऑफ CM प्रिन्सिपल सेक्रेटरी इज पासिंग. सो तू हांगासर तू पास करताय थंय तू टेंडर भायर काडटाय 1 कोटीचो आणि इट हॅज बीन एडवर्टायज्ड ओनली इन 1 न्यूजपेपर. गोंयच्या एकाय पेपराचेर हो टेंडर तेंच्यांनी अनाउन्स करूंक ना. पूण जेन्ना तुवें कृष्णमुर्ती तीर्थमूर्ती जाल्यार गोंयकार पळयतलो कोण आनी गोंयकार कोण मंत्री पळय तेय गोंयकारांक काबार करूंक मागतात. आमचो डिमांड आसा हो टेंडर ताबडतोब कॅन्सल करचो, वायड पब्लिसिटी गोंयांत येवची आनी ई टेंडर प्रोसेस यूज करचो. Total amount that is due from the organizers of the EDM festival is around 7 crores. 2 crores today has been recovered because of this petition filed by Mr. Gagan Bab. Now another additional 5 crores is said to be stuck up in a taxation appeal. Now these appeals have been going on from the year 2012. 7 years, long years have passed. Solution between the advocates from the Advocate General's office and the junior advocate from his own office who's appearing for the EDM organizer, and there is a deliberate attempt to delay any attempt
to recover this money on behalf of the state. And that is the reason why the High Court in its order made on 26 February 2019 directed that within a period of 6 months all these taxation appeals should be decided. मांद्र्या शिरोड्या सुरू जाल्ली बीजेपीतली बंडखोरीची लाट आता म्हापशा मेरेन पावपाची शक्यता दिसता. मांद्र्या सोपटे आड पार्सेकाराची गर्जना. शिरोड्या महादेव काँग्रेसीच्या कळपात पावलो. आता म्हापशा दोगा जाणांचे नाव फुडें येता. आदलो मंत्री आनी आमदार फ्रांसीस डिसोजाचो पूत जोशुआन पक्षाकडे तिकेट मागल्या. आदलो नगराध्यक्ष सुधीर कानोळकारे म्हणटा पक्षाकडे तिकेटीक दावेदार म्हण आपणे स्पष्ट केला. रुपेश कामत म्हणटा आपणे पक्षा खातीर फाटली 20 वर्सां काम केलां. बीजेपीच्या तिकेटींक डिमांड आनी तिकेट मेळना जाल्यार कोपुसावांकय बरोच वाव तयार जाला. मांद्र्या सोपटे आनी पार्सेकारा मदीं शीत युद्ध. शिरोड्या सुभाष शिरोडकराक बीजेपीन फुडें करताच म्हादेवान काँग्रेसीन घर वापसी केली. आता म्हापशाची परिस्थिती पळयात. दावेदार 2 जाण आनी तिकेट 1. The people of Mapsa have shown their tremendous support in the last few days. I mean, the last few weeks. It's been 2 weeks today, and I have been having so many visitors that have been coming non-stop, and they have shown a lot of support. MLAs, ministers have also made statements to the press showing their support towards me. I am going to contest the by-elections, and I have approached the BJP yesterday afternoon. I have spoken to them and I have shown them my willingness to contest in place of my father, and they have continued showing me the same support. They have told me that I need to go forward, and they are there. Right now, my father has served with the BJP for the last 20 years. He has been a loyal soldier to them, and since it is his term, I have approached them first, and I don't think there is any doubt that they are going to give anyone else the ticket. I believe it is going to be only me. आमी म्हापसा पार्टी कडेन म्हाजो क्लेम आहा. पार्टी म्हाका फॉर आहा. पार्टी म्हाका दितात न्हू, प्रश्न काय येयना. आमी पार्टी वांगडा सिन्सियर आहा. लास्ट आमी हितून काम करीत आहा. पार्टी दिताले आनी बीजेपी आमी काम करीत आहा. I don't know who is in race, but I have last so many years, more than 20 years, I have been working at different levels, different positions, and for the party. It is up to the party to decide who the candidate is going to be. I have always worked for the party so many years. Whatever assignment they have given, I have taken up. That's all I have to say. म्हापशा बीजेपी खातीर केल्ली कामां आतां तिगूय दाखोवन दितात. मात तिकेट एकल्याकूच मेळपाची. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण विरोधकांनी दावेदारांक संपर्कय सुरू केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. फातोड्डा पुलिसांनी शेनवारा 4 चोरांक अटक केली. 48 वरां भितर तांकां पुलिसांनी अटक केल्या. 40 लाखांची चोरी केल्या म्हण तांचेर आरोप. धरल्यात ते 4 कर्नाटकाचे. मडगांवां चर्चीकडे नावेलेचो बिझनेसमॅन अब्दुल मुल्लाच्या स्टाफाक आडोवन ताचे कडच्यान खंय ते 40 लाखाचे बॅग घेवन फरार जाल्ले. स्टाफाक खंय बरोच मार लागला. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या वर्सुकी गोवा कॉर्पोरेट लीग T20 सर्तीचे शेनवारा सांजे लॉन्च जाले. ह्या वेळार सर्तीत वांटेकार 8 पंगडाचे जर्सी आनी ट्रॉफीचे अनावरण जाले. अंदू गोवा लायन्स पंगडाक वास्कोचे MS लोटलीकार पुरस्कृत करतले. ह्या पंगडाचो मुखेली म्हण सगूण कामती कडेन जबाबदारी आसा. ONGC, Air India, Vijaya Bank, our own Goan team, and DY Patil. These are the other teams. Air India also is, no? Air India. This year Reliance is not playing. Tata Sports. Tata Sports. Usual 15 lakhs and 10 lakhs. But big prizes is there. 2 cars, 3 motorcycles, scooters. I am happy to be part of this prestigious cricket tournament through my team participation. This is my first experience as a sponsor and will hope to participate in all the future tournaments organized by Goa Cricket Association.
My primary objective is to promote and encourage cricket among the youth of Goa. I have seen many young players with good talent but not able to make it to higher levels due to lack of facility and proper guidance. I basically want to motivate them and encourage such players and give them a platform to showcase their talent at higher levels. This is why I have formed my Goan Lion teams. Sagun Kamath is the captain. Our coach will be Prakash Mahekar. भारताच्या खेळा मळार खंयच्याच सरकारान दिवंक ना तितलो भर हे सरकार दिता म्हण अभिनव बिंद्रा उलयलो. तशेंच रोखडोच भारताक ऑलिंपिक्सांत दुसरो गोल्ड मेडलिस्ट मेळटलो म्हण 2008 बेजिंग ऑलिंपिक्सांत गोल्ड मेडल जिखपी शूटर अभिनव बिंद्राक विश्वास. अभिनव पणजे गोवा रग्बी युनियनाच्या वर्सुकी सुवाळ्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो. प्रुडंटान ताच्या बरोबर खासा भासाभास केली. We have with us the legendary shooter, India's only individual Olympic gold medalist, Abhinav Bindra. The focus now is on sports like never before. Am I right? Yes, I think you're pretty accurate. I think sport is developing very well in the country, and not just, of course, the government is paying more attention to it, but just the whole energy surrounding sport, which is not just restricted to cricket, and a lot of interest in other sports as well. So very good signs, and I hope that enthusiasm continues, and we continue to persevere on our goals and make India a sporting society and instill a lot of sporting culture in the country. You're a senior pro in shooting, Rajwardhan Singh Rathore, Olympic medalist as well. Being the sports minister, it seems like we are in very safe hands, isn't it? Yes, I think he's doing a fine job, and I think for an athlete to be running the show, he knows what it takes to compete at the highest level. So I'm sure he's working hard towards setting the right systems in place, which will continue to give our athletes the required support in a sustainable way. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.